गुड मॉर्निंग गाईज. सो आता गुड मॉर्निंग म्हणजे आता गुड आफ्टरनून जावपाक पावला. ब्लॉग खूप लेट स्टार्ट केला की मातशे बिजी असले भितर आणि हांगासर पळय आमचे दोन एडिटर आयता आमी हायर केला की बेगीन व्हिडिओ जावंक जाय म्हणून. हे पळय शंकर हांगा बसला और तेरा एडिटर सपोर्टर सोया है. हाँ सोया है वो ऐसे कैसे रे शंकर. ज्यादा एडिट किया ना उसने, थक गया इसलिए. हां आणि तुमकां हांगासर दिसतलें पळय फूल गजगज बल्लांक हे सगळें हांगा सामान दवरला आमी लास्ट टायम न्हू टायमूच गावना हे दवरपाक. एक्चुली सगळे बेडरूमांतले सगळे क्लियर केल्लेले काडून. सो तो बेडरूम क्लियर केला पूण अजून थोडें सामान उरलां. सो ते टेम्पररी दवरल्या म्हणजे हांगासर 2-3 बॉक्सां उरला ते दवरपाक जाय की मिकू थंय बसता म्हणून दवरला. आणि हांगा थोडे सामान आहा ते सगळे करूंक जाय. हांगासरले बाकीचे सगळे म्हणजे हेच्या बेडाच्या पोंदाक न्हू बेडाच्या पोंदाक खूब बॉक्सीस पिक्सीस जाले कितें आसले सो ते सगळे काडला क्लियर केले एकदम. सो मागीर म्हटलें हांगासर कांयच दवरचें ना म्हणून. सो 2-3 बॉक्सीस आहा तेवूय मागीर थंय दवरता की थंय जागो ना थंयचे क्लियर करपाक जाय म्हणून. सो पुष्पा पयलीं म्हणाले आपण जेवण बीन करून घेता मागीर हे सगळें करया. भायर आपलें काम करता. आयज शंकरा फुडें बसले. हे सगळे न्हू बॉक्सीस थोडे वयर दवरपाक जाय. थोडे कितें सामान आहा सगळें हाडून आमी हांगाच उडयला. मिकू तू हेल्प करच्या न्हू कितें करता आं. शंकरा हेल्प करना रे ना खंय शंकर तुजी हेल्प नाही करे घेऊ कामचोर. मिकू कितें म्हणटा पळय शंकर. ये ना न्हू शंकर कितें म्हणटा पळय तुका कामचोर म्हणटा म्हणजे बाबू. हय कोण रे शंकर. पिसो आला पिसो म्हणटा का कितें म्हणटा काय सांग आपल्या. आपण कितले हेल्प करता आनी टायर्ड जावन न्हिदला सांग आतां. हय देखा ना शंकर. चल शंकर हांगा काम करता मातशें भितर पळोवन येता. सांजचो हांगा बसला आनी आपलें काम करता. गुड मॉर्निंग. गुड आफ्टरनून जावपाक पावला आतां. गुड मॉर्निंगूच आहा रे. आता हांव न्हू रील घालता. तुमी रील्स हांगला तांकां बीन कोणाक ना कोणाक आता सांग. न्हू सरिता गोवन कपल इंस्टाग्रामाचेर खूब एक्टीव आहा. बरे बरे रील्स घालता. फॉलो करूंक ना वचून चेक करा. गोवन कपल लास्ट टाइम हे भगवान कि रे कसं रहा सरिता एक्टिंग कर रही थी. मैं बताता हूँ आपको रील्स में. हे भगवान मुझे इतना ही दुख असं मागीर ते पळयतले. कितें आसलें तें. हे भगवान मैं जितना सहन सकूं. हे भगवान मैं जितना सह सकूं उतना ही दुख अंदर क्या दुख रे दुख दे. पहले पळय अभी रील्स बहुत बढ़िया बढ़िया बनाती है. गोवन कपल सर्च करो इंस्टा पे या फिर यहाँ पे दिख रहा होगा ये जाके सर्च करो. अभी इन दिनों कंटिन्यू हम लोग रील्स पे भी एक्टिव है. सरिता है एक्टिव. चल उधर भी थोड़ा जाके तुवें अजून कॉफी पिल्या का तशें दवरला. आता रीलूच घालता. ओ माझो रील दुसऱ्या चॅनलला भेटलो. स्टेप टू ट्रॅव्हल. स्टेप टू ट्रॅव्हल सरिता आपली रील घालता. फ्रान्सीस आपले स्टेप टू ट्रॅव्हलाचेर घालता आनी हांव मदीं मदीं म्हाजे ब्लॉगाचेर बीन सगळे रील्स वयता थोडे. सो तुमकां भितर दाखयता. पुष्पा आयला पयलीं काम करया म्हणालें जेवणाचें मागीर करतलें. पुष्पा सॅलड बीन करून हांगा रेडी दवरला पळय. आयज सायड बाय सायड कडी जाल्या बिमला जाल्ली आमची हां. सो बिमलाय घालून सुंगटाची कडी हांगा स्टार्ट जाला. आनी सायड बाय सायड हे हांव करता आयज आंबाड्याचें सासव सुकें. सो हेका न्हू धुवन मीठ आनी गोड लावन दवरला जॅगरी तें जालां. आनी हांगासर पळय हांवें न्हू मेथीचे दाणे घेतला थोडेशे. सो ताका मातशें रोस्ट करून ताका कुटून घेतला. आनी हांगासर खडा हिंग सो ताका हांवें मातशें रोस्ट करून घेतला मातशें कुटून घेतलें एकाय. आनी हांगासर हांवें ऑप्शनल कांदो घेतलो. कांदो जाय जाल्यार घेवंक शकता ना सो तेच्या खातीर सासवा खातीर हांवें हांगा हाफ कोकोनट घेतला. हितून मिरची पावडर हळदी पावडर घेवन मातशें ग्रायंड करून घेतला आनी थोडेशें पेपर घातला. ओके सो आतां स्टार्ट करया. पुष्पा बनाएगी आज ना आं ट्राय करूंगी. सो पुष्पाकूय दाखयता. हेजी रेसिपी ऑलरेडी आहा म्हाज्या चॅनलार. सो पुष्पाक म्हटलें मातशें ग्रायंड बीन करून रायली तर हांव येता म्हणून. सो तुमकां शॉर्ट फॉर्म दाखयतलें हांव. हांगासर तेल गरम करपाक दवरलां. आतां हेका तडका दिवपाक जाय. हांगासर बीन आज हे घेतला शेवटाळ्यो. आयचेय शेवटाळ्योच घेतला आमी. सो हे मसाला बीन लावन दवरला हेका फ्राय करपाक जाय. सो तेल गरम जालें आमचें. इसका भी तड़का देंगे. पहले मस्टर्ड सीड्स बाद में खड़ा हिंग का स्मेल अच्छा है ना. मेथी का कूट और अभी करी पत्ता आणि बेस्ट ऑप्शनल घालता ऑनियन जाय जाल्यार घालूंक शकता नाल्यार ना. सो हांव नॉर्मल करता. पुष्पाकूय दाखयता. नेक्स्ट टायम मागीर पुष्पा करतलें ट्राय.
पुष्पा पुष्पा आता सगळे शिकला करपाक सगळे आता तेच करता म्हणजे पयलीं हांव तेका म्हणजे कडयेचे मसाला बीन काडून दिताले आतां तेच करता बरें आनी वयल्यान बरें करता जेन्ना तुमी न्हू आमाड्याची सांसव बीन आमी एक्चुली चडशे हेका बीन करतात चवथीक बीन आतां आसतलें सो चवथीक तुमी अशें करता जाल्यार ऑनियन स्कीप करपाचें ऑनियन घालना ऑनियन नाही घालते गणपतीक सगळं हांगासर म्हाजे ऑनियन फ्राय जावपाक पावलो तातूंत आतां हें घालता आमाडे सो हेका बरें अशें लागला मॅरिनेट जालो ऑलरेडी इसको ना नमक और गुड़ डाला ये अभी डाल पूरा आणि हे ऑलरेडी कोकोनट हा हितून हळदी पावडर आणि मिरची पावडर घातला आणि ब्लॅक पेपर घातला 2-4 हे ग्राइंड करपाक सो डिटेल व्हिडिओ ऑलरेडी आहा हेजे तुमकां जाय जाल्यार मातशें बरें फ्राय जावपाक थोड़ा और ये कर मिक्स और इसको थोड़ा कवर करके रख ये होगा ऐसे मातशें बरें खूब जावपाक जाय हांगासर आमचे आंबाडे ऑलरेडी बॉयल जाला हितून आतां हे ग्राइंड मसाला घालता आनी सायड बाय सायड हांगा पुष्पान फिश फ्राय करपाक दवरलो पूरा डाल मिक्स करके डाल इसको सो आंबाडे न्हू 2 वीक जाले फ्रिजान तशें दवरले तुज्या दिदीन हाडून दिल्लें म्हाका तुका जाय जाल्यार कर म्हणून अशें तुका तुज्या हितून तुका आवडटा तशें करून खा म्हणून सो करतले जाल्यार 2 वीक्स ऐसे पड़ा था ना फ्रिज में और 2-3 खराब भी हुआ शायद ना हाँ आज टाइम मिला हमको करने के लिए टाइम नहीं मिला कर रहे हम लोग मतलब क्या सब्जी स्किप किया आज सही घातला आंबट तिखट मातशी चटणी आमी म्हणजे कमीच करूया की ऑलरेडी हे बी असले आमचे कडेन क्या था ना फिश भी था ना कि मुंह में पानी आ रहा हाँ हाँ और ये ना सबका फेवरेट रहता है सबको पसंद है तो चटणी मातशें तितून कोकोनट कमीच घातला म्हणजे ड्राय करूया म्हटलें ड्राय चटणी आंबाडे का आज ट्राय करके देख खा के हांगासर म्हाजी जाली चटणी ड्राय केला सोके सो आतां आमी आनी एक डीश करता म्हणजे डीश म्हणजे कितें गुलाब जामून लास्ट टायम हाडलेले बागायदाराचे तांचे म्हणटालो केन्ना करतले ते सो तेजे फेवरेट हांव ते एक्चुली तेला कडेन फ्राय बीन करूंक शकना न्हू सो म्हाका पुष्पा आतां हेल्प करतले ते काय ना रेडीमेड सो बायंडींग करता ते मातशें चपाती करता तशें आनी फ्राय करपाक पुष्पा हेल्प करता फ्राय पुष्पा करतले हा ना पुष्पा 2 पॅकेट हाडलेले पूण एकूच करता आनी मागीर जेवण बीन मागीर पळोवया ते मातशें रुमाचे मातशे बॉक्सीस काडूंक जाय ते टायम गावता लायट करतले ते तशेंच पेंडिंगूच उरता आमचें सो लेट इट बी चल हांगासरले सगळें क्लियर जालें आमचें जेवणाचें जालें फ्रांसिसाचें कितें करता तें पळयता 2 मिनटां आनी शंकराचें खंय एडिटींग पावला तें पळयता शंकर कहाँ पहुंचा तेरा एडिटिंग हुआ और मिकू का क्या हाल चाल है सो गई हाँ सो आतां आमी न्हू मातशें हांगा हें करता गुलाब जामून करता सो म्हाका फ्राय करपाक गावचें ना म्हणून बेगीन बेगीन करता पुष्पा फ्राय करून दवरतले सो थोडेशे करतले आमी आनी फ्राय करून दवरता स्पेशल हें न्हू तशेंच उरतलें आफ्टर डिलिव्हरी खावचें पडटलें सगळ्यांक तें आतांच करता सांजे म्हणटालो केन्ना केन्ना केन्नाच्यान तशेंच आहा म्हणून सो नॉर्मल करता आनी मागीर आमी जेवतलीं आनी मागीर पळोवया टायम आसल्यार तें भितरलें काम करया आनी आतां आमकां शूट करता शंकर बिहाइंड द सीन शंकर हाँ तो खाएगा मरे टमाटर ये हमको भी टाइम नहीं है जल्दी जल्दी बना रहे जब फ्राय करेंगे तब पता चलेगा इनका सो करता मागीर दाखयता जालें की फ्राय केलें की दाखयता तुमकां सो हांगासर आमचें जालें गुलाब जामून बॉल्स रेडी जाला शुगर सिरपूय रेडी आहा आनी हांगा तेल सो हांव ते स्मेलाक रावंक शकना सो पुष्पा हांगा फ्राय करतलें मागीर जालें की हांव येता किचनांतल्यान आतां हांव आवत हांगासर आमचें न्हू गुलाब जामून रेडी जाला मातशें मोठे जाले आनी मातशें जातले हें कितें ना चड मोठे केले आमी ताका सिरप मातशें हें जालें दिसता हांवें बेगीन बेगीन केलें चड बारीक बारीक करून बसना मोठे केले आतां फुलतकीर आनीक मोठे जातले आतां सांज जाला सो मातशें भितरलें आमी मातशें काम केलें थोडें दवरलें पुष्पा म्हणल्यार बस ताका चड टायम जातलो म्हणून ताका घरा वतलें ते जेवले आमी सगळीं वांगडा मातशें भितरलें मातशें सॉर्ट आवट केलें रुमांतलें त्या रुमांतलें सगळे बॉक्सीस बीन कितें दवरपाचें आसा तें दवरलें आतां सांजे आनी आयज म्हाका जॅम येना सांजचे न्हीद म्हणटालो म्हाका केन्ना कितें जाता ना केन्ना जॅम येता केन्ना जॅमूच येना काल हांव बरें न्हिदलेलें 1-2 वरां न्हिदला हांव केन्ना हाफ एन आवर 1 आवर बीन न्हिदून उठना आनी केन्ना जॅमूच हाडना येना सो जॅमूच येना आसली आयज बेश्टे हांव रावल्लें अशें म्हणल्यार गुलाब जामून तुका सांगलेलें न्हू जातकीर पळोवया सो आनी मातशें मोठे जातले ते सो फ्रांसाचे फेवरेट ते म्हटल्यार करूंक मागीर म्हाका करूंक जातलें ना जातलें कांय खबर ना हांवें पुष्पा मेळून खेळलेले ते
त्याने मागीर फ्राय बीन करपाचें तेणें काम केलें. सो हें जालें. आतां पळयता मातशें बसता, रेस्ट करता. सो न्हांवपाक गेल्ले आनी हांगासर न्हू किचनान 2 जाणांक हाडला टायल्स बसोवपाक. टायल्स बसोवपाक हाडले डुप्लिकेट टायल्स बसोवपाक. हांगा पळय फ्रांस आनी शंकर कितें करता किचनाची हालत. किचनाची हालत, किचन तुझे काय बरं चकचकीत करता. कितें चकचकीत करता. एक्चुअली लास्ट टायम कितें एकूच स्टिकर हाडलेलें हांवें. सो फ्रांसान परत तेका आनीक ऑर्डर करून अशें पळय अशें वयल्यान लायल्ले. आनी हे एका दोनांक हांव आनी शंकर ओपोज आसले तर पण शंकर हांगा सपोर्ट करता आतां. सो हांगा स्टिकर फ्रांसान आनीक 2 मागयलेले. सो हांगा हाफ लायल्ले. तो म्हणटा हाफ बरें दिसना, करता जाल्यार फूल लावया म्हणून. हां तशें हें केलें रे तेका जग कंप्लीट केला मरे थंय तुवें. फूल ट्रे बीन काडून येपय सगळे डबे बिबे म्हजे हांगासरले सगळे हांगा काडून दवरला. आनी हांगासर फूल लायता खंय आतां. पयलीं इतल्याकूच असले पळय दाखयता तुमकां. पयलीं इतल्याकूच असले वायड एंगल करून इतलेच लायल्ले. सो हाफ उरलेले. सो हाफूय हांगा कंप्लीट करता आतां ते. किती घातले परत लावपाक मेळचे ना. ना ते स्टिकर ते हे न्हू. वो जैसे ये भी थंय सगळें कितें करता पळय हांगासर म्हणजे हालत किचनाची कितें करता काडटा रे ते मागीर उरचे ना ते. शुअर. हय शुअर म्हणजे कित्याक काडटा ते. सो अख्खें जालें न्हू किचनाचे टायल्स लावन की मागीर तुमकां दाखयता फाल्यां. नेक्स्ट टायम दाखयता तुमकां कितें करता. कट करता. बरं दिसचे ना न्हू काडटना. हांव हांगा एक स्टँड लायल्लें तेका हांव सगळें कितें लायतालें जारो बीन कितें कितें. सो तें काडपाचें करता स्टार्टींग लायल्लें. हे पळय हें काडपाचें ट्राय करता तो. काडल्यार जावचें ना स्टीक जावचें ना फ्रंटचे परत. सो किचन कशें दिसतलें तुमकां दाखयता मागीर. सो हांगासर आमचें किचन कंप्लीट जालें. सगळें स्टँड बीन काडलेलें हो स्टँड परत लायला. हाजेर तेणेन बरेंशें स्टिकर दुसरोच लायला. वुडनाचें बरें आसा. पानाक पावना म्हणून लावना आनी परत हे सगळें लावन घेतला. आनी हांगासर म्हजे चपाती बीन रेडी आहा पळय अशें फूल केला वायड एंगलान अशें दिसता. अशें फूल लावन दवरला. सो हांगासर जालें. आतां डिनर करतलें. म्हाजे चपाती फ्राय करपाचें उरलेलें. हांगासर म्हाजे चपाती फ्राय बीन करून जाला. सो आतां डिनर करता आनी कांय ना डिनर करतलें बसतलें अशेंच. असोच टायम आमचो स्पेंड जाता. सकाळचें उठ ब्रेकफास्ट कर मागीर जेवणाचें कर मातशें कितें कर टायम कंप्लीट. मातशें दनपारां रेस्ट बीन जाता न्हू. सो असोच टायम जाता. केन्ना न्हिदता केन्ना न्हिदना तशें. सो आतां जालो सगळें. फ्रांसिसूय फ्रेश जावपाक गेला सद्या. बिजी आसलो तो हें सगळें करता म्हटलें न्हावून नासलो. सो आतां गेला तो आनी आतां येवन सगळें आमी जेवतलीं आनी मागीर बॅक टू बेड. चलो तो फिर नेक्स्ट मेळुया नेक्स्ट व्हिडिओ. चलो बाय बाय गुड नाईट टेक केअर.